सांगलेलें आसा डिपार्टमेंटाक की योग्य तरेचो प्लॅन करून दिल्ली धाडून दियात. कारण पयलीं कितें जाल्लें की जे ग्रासलँड्स आशिल्ल्यो त्या ग्रासलँड्साचेर झाडां वचून लायल्यात आनी हे ग्रासलँड्साचे फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅनाचे अनुसार जे योग्य तरेचे आयज कितें आसा प्री डेन्सिटी कमी असल्या कारणान आयज लेपर्ड आनी बाकीचे गोश्टी आयज आमी पळयता ते गांवांत भितर शकता. खेती येता आनी सगळें नुकसान करता. ह्यो सगळ्यो गोश्टी एक फॉरेस्ट मॅनेजमेंट योग्य तरेन हांवूच न्हू म्हाजे पयलींच्यान चालू जावंक जाय आशिल्लें तें आतां चालू करून म्हाजे हांवें डिपार्टमेंटाक सांगलां म्हणजे इट्स ऑन गोईंग प्रोसेस. गव्हर्नन्स इज ऑन गोईंग प्रोसेस. योग्य तरेन पूण एक ग्रासलँडाचेर झाडां कोणें लायलीं? ग्रासलँड तेन्ना योग्य तरेन ते फॉरेस्ट मॅनेजमेंटाचे योग्य तरेन प्लॅनिंग जावंक नाशिल्लें. ते खूब वर्सांचे आमी उल्लेख करता. झाडां काय रातोरात ओवरनायट येना. पण तुम्ही जर बांदवगड गेल्यार तुम्ही रणथंबोर गेल्यार तुम्ही पळयतले की ग्रासलँड मॅनेजमेंट आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज्या तरेचें काम करता ते करपाक आमी डिस्कशन आमच्या डिपार्टमेंटान ऑलरेडी आमी डिस्कशन केल्लें आसा. नोडल ऑफिसर आमी नेमलेलो आसा. PCCFक बी सांगला की योग्य तरेचे कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन तुम्ही दिवंक जाय आनी हेजेर आमी चर्चा बेश्टे करत न्हू ते प्लॅन सेंट्रल गव्हर्मेंटाक धाडून ते एक्सपर्ट्स कडल्यान ते अप्रूव करून हाडून हांगा इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न करूंक जाय. जो पर्यंत फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅन आमचो जो आसा तो आमी थंय वचून योग्य तरेन आमी ते अप्रूव करून घेना देन यू कॅनॉट डू एनी मॉडिफिकेशन्स विथ इन द वायल्ड लायफ फॉरेस्ट. देर इज अ लॉ अँड दॅट लॉ हॅज टू बी रिस्पेक्टेड. पूण कितें जाला की हे तिनी गोश्टी खेतीचो विशय आसा जे गोविंदान सांगल्या प्रमाणे बायसनाचो विशय आसा आमकां 70 बी तेजो प्रॉब्लेम जाता. पूण त्याच बरोबर आमी पळयता की ते एग्रीकल्चर बी सगळें हेचो नुकसान जाता. लेपर्ड आमी पळयता की कंटिन्युअसली आमी पळयला ते गांवांत येवन कोणाचे पेटे बिटे उखलपाचो प्रयत्न करता. कित्या खातीर प्रे डेन्सिटी इज एक्स्ट्रीमली लो. हे हांव सांगत आयला इतल्या वर्सां. पूण ते विथ अ प्रॉपर रिपोर्ट अँड विथ अ प्रॉपर स्टेटमेंट लेट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गिव अ एक्सप्लेनेशन ऑल दिस थिंग्स. आणि त्याच्यावर सर मॅन पॉवर ठेवणार प्रोटेक्टेड एरियाला. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.